नरक चतुर्दश लागीं पाविल्ल्यान भुरगे सध्या नरकासुराच्या तयारेक लागल्यात. मात म्हारगायेंतल्यान नरकासुरूय सुटिल्लो ना. नरकासुराचें सामान एके वटेन म्हारग जालां जाल्यार नरकासुराक भुरग्यांक देणग्यो वा स्पॉन्सरार मेळनात. जे सुवातींनी 5 ते 6 नरकासूर करताले थंय 2-3च दिसतात. बारीक बारीक नरकासूर वाडल्यात, मोठे मोठे खर्चीक नरकासूर कमी जाल्यात. नरकासुरा शिवाय नरक चतुर्दश आणि दिवाळी जायना. सध्या तरणाटे नरकासुराचे तयारेक लागल्यात. सर्तीक व्हरतले नरकासुरांबरोबर हालीं कृष्ण चडशे कंपल्सरी आसात. ताका लागून सर्तीचो नरकासूर करपाचो खर्च आनीक वाडला. रात दीस जागरणां मारून नरकासूर केलो म्हूण जायना. ऐन वेळार पावस घात मारता म्हूण तोय भंय. सर्तीचे नरकासुरांक सगळी तयारी दवरची पडटा. नरकासूर भयानक जाता तितलो बरो. मात म्हारगायेन भुरग्यांचो नेट देंवयला. कांय सुवातींनी नरकासूर करतल्यांचो आंकडो देंवला. नरकासुरा खातीर देणग्यो दिवपाकूय लोक फाटीं फुडें जाता. पयलीच म्हारगाय, नरकासुराचेर पयशे कोण कड्डितलो अशी परिस्थिती. स्पॉन्सर बीन कोण करना, सगळे आमचे भुरगे कंट्रीब्यूट करता. हय भुरगे कंट्रीब्यूट, भुरगे सगळे स्पॉन्सर आमकां आतां आमी ओन कंट्रीब्युशन करून गेले. कित्याक फर्स्ट डोनेशन मध्ये दिताले, आतां कंट्रीब्युशन कोण दिना, आतां बंद केला सगळ्यांनी दिवपाक. फायबरूच मारूंक ताका 3000 ते 4000 फायबरूच वयता तोंडाकूच बेस्ट. तेका मागीर एक्चुअली मागीर फायबर देखून मारून जायते आनी पेपर लावपाचें काम आहा, पेंटींग आसा, सगळें आसा. आनी हे लोखंड देखून आतां आयर्न थिंग यूज करता स्ट्रक्चराक, ते देखून आमकां इकते हाडचे पडटा. सगळे पायप्स आनी ते सगळे म्हारग आसता. खर्च परवडना जाल्ल्यान नरकासुराक 4 गजाली उण्यो पडल्यो तरी नरक चतुर्दश आणि दिवाळीची उमेद तितलीच. प्रुडंटा खातीर दिनेश करपे. दर्यादेग वाठारांतल्या कांय फार्मासींनी ड्रग्स विकतात म्हूण मिडियांत आयिल्ल्या रिपोर्टाची एफडीएन दखल घेतल्या. अशा गजालींनी सांपडल्यार फार्मासींची लायसनां रद्द करपाची शिटकावणी एफडीएन दिल्या. गोंयच्या दर्यावेळांनी कांय ट्युरिस्टां कडेन मेळिल्ले केटामायन ड्रग्स गोंयच्या फार्मासींनी विकूंक ना. ते खंयच्यान तरी दुसरे कडच्यान हाडला आसूये अशें गोंयचे केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट म्हणटात. गोंयच्या दर्यावेळेर कांय ट्युरिस्टां कडेन एएनसी पुलिसांक मेळिल्ले केटामायन ड्रग्स गोंयच्या दर्यादेगावेल्या फार्मासींनी विकतात असो रिपोर्ट मिडियांत आयिल्लो. गोंयच्या फार्मासींनी असले प्रकार घडचे न्ही म्हूण एफडीए दर्यादेग वाठारा सयत गोंयभर फार्मासींचेर नदर दवरून आसा. फार्मासी सांपडल्यार ताचें लायसन रद्द करपाची शिटकावणी एफडीए संचालकान दिल्या. फाटल्या दिसांनी जे पुलिशेन खबर काडली की कलंगूट सायडीक एक मेडिकल स्टोराच्या भितर एम्फेटामायन मेळ्ळी. ते संगत आतां आमी आमचें इन्स्पेक्शन सुद्दां इंटेन्सिफाय केलें. आनी हातूंत जर इन्स्पेक्शनान आमकां जर मेडिकल स्टोर परते असलीच अनएथिकल प्रॅक्टिसीसान सापडत आमी तांचें सस्पेन्शन जे 1-2 दिसांक दिताले ते आमी वाडोवन घेतले. आनी तरी रिपीट जाता देन वी वील रिसोर्ट फॉर कॅन्सलेशन ऑफ लायसन्सीस. So I want to send a strict message to all the chemists and druggists and medical store that they are supposed to conduct their drug business in a responsible manner and strict compliance to the law. गोयचे फार्मासिस्ट नेम पाळून धंदो करतात. केटामायना सारकेले ड्रग्स खंयच्या तरी दुसऱ्या मार्गान आयला असो दावो गोय केमिस्ट अँड ड्रगिस्ट संघटना करता. Whatever that ketamine FDA got it some 2 years before on that, which is not sold in Goa. None of the distributor has sold that ketamine over here. It is somehow with the other way it is coming to Goa and it is sold by certain these people. Like the regular basis, good people, the regular our members are not involved into such activity. एकाच रस्त्याचेर वेगवेगळ्या फार्मासींनी वखदां व्हरपाचे प्रकार बंद जावंक जाय. आता वखद दिले की ते सुवातीर रशेदाचेर फार्मासीचो स्टॅम्प मारपाचो विचार संघटना करता. प्रुडंटा खातीर सिनियर जर्नलिस्ट लौकिक शिलकार, व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस आणि ओमकार फळारी. पर्रीकार सरकार पुराय फेल गेला. ह्या सरकारान वता वता त्या मुद्द्यांचेर आतां मेरेन फक्त यू टर्न घेतल्यात आनी लोकांच्या तोंडाक पानां पुसल्यात अशी टिका काँग्रेसीचो गोंयचो प्रभारी सचिव चेल्ला कुमारान केली. पिडण्या वारखंड जाल्ल्या काँग्रेसीच्या बसकेंत तो उलयतालो. सध्या उत्तरेत उमेदवार कोण आनी प्रदेशाध्यक्ष केन्ना बदलपाचो हेच 2 प्रस्न कार्यकर्ते करपाक लागल्यात. लोकसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या मतदारसंघातल्या कार्यकर्त्यांक मेळपाक सुरवात केल्या. काँग्रेसीचो गोय प्रभारी सचिव चेल्ला कुमार सध्या प्रत्येक मतदारसंघान वचून कार्यकर्त्यांक मेळटा. They miserably failed in all the aspects. More than 50,000 people have lost their jobs. Whatever assurance he has given to the people of Goa, he has taken all U-turn. Not even followed even a single assurance he has given to the Goa.
बेकायदेशीर मायनिंग प्रकरणात घुसपल्ल्या एकल्याचेर तरी पर्रीकार सरकारान कारवाय करची अशें आव्हान बाबू आजगांवकारान दिले. बाबू म्हणटा कॅसिनोय अजून आसा थंयच आसा. हांव म्हणटा मायन्स ओनर मायन्सच्या भितर इतली लूट जाली, ह्या पर्रीकाराक एकट्याचे तरी वॉरंट काडलें, एकट्याक तरी अरेस्ट करून दाखय. कजिनो ह्या काँग्रेसीन लुटली म्हणून एक कजिनो तुम्ही मांडोळींतल्यान भायर काडलो तुमी. चेल्ला कुमार सध्या ब्लॉक पावड्यार भोंवन कार्यकर्त्यांक मेळटा. काँग्रेसींतली सुत्रां सांगतात त्या कोतान सध्या वता वता थंय दोन मुखेल प्रश्न ताच्या सामकार येतात ते उत्तरेत उमेदवार कोण आनी प्रदेश अध्यक्ष आनी समिती केन्ना बदलतली. पेडण्याय तांकां ह्योच गजाली आयकुच्यो पडल्यो. विनोद मेथर, प्रुडंटा खातीर. निर्मला आरोलकार खून प्रकरणात हायकोर्टान महानंद नायकाक दोशी थारायला. हाचे पयलीं मडगांवच्या सत्र न्यायालयान ताका हे केशींतल्यान निर्दोश सोडिल्लो. मात हायकोर्टान हो निर्णय घुवन आयलो. सत्र न्यायालयान ह्या केसीची परत सुनावणी घेवची असो आदेश कोर्टान दिला. मडगांवच्या कोर्टान निर्मला आरोलकार खून केशीन सिरियल किलर महानंद नायकाक निर्दोश थारावपी आदेश हायकोर्टान रद्द थारायलो. फेब्रुवारी 2008 निर्मलाची कूड वेर्ण्यांत दोंगरार मेळिल्ली. निर्मला आरोलकार 19 फेब्रुवारी 2008 सावन बेपत्ता आशिल्ले. उपरांत ताची कूड 25 फेब्रुवारीक कुशिल्ले स्थितीन मेळ्ळी. निर्मला आरोलकाराचो खून महानंद नायकान केला हे सिद्ध करपाक पुलीस आनी सरकारी वकिलाक जमूंक नाशिल्ल्यान महानंदाक जिल्लो आनी सत्र न्यायाधीश डेस्मंड डिकॉस्तान निर्दोश सोडिल्लो. 30 मार्च 2010 हो निकाल दिल्लो. केशीचे सुनावणे वेळार सरकारी वकिलान 35तल्या फक्त 5 साक्षीदारांची जबानी घेतिल्ली. हायकोर्टान केस परत ट्रायलीक घेवपाचो आदेश दिला आनी सरकारी वकिलाक आनीक पुरावे दिवंक संद दिवंक सांगला. रिपोर्टर मुकेश कुमार, प्रुडंटा खातीर. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.